Ergan तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक काही तराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। आज आमी नियाळूंक वेता जुलायची तारीख 9 सद्याकाळ असो 14वो आयतार एक घडी भर आमी मागया। सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा वळपादी वाखाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता। आयच्या दिसा तुजी स्वार्थ आयकोनच्या वखदां सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर। ही स्वार्था आमकां कुडीची मोतीची भलायकी दिवं दी, मात्र न्ही भावार्थान तिरासाणें जियोंक कृपा दिवं दी आनी बरोवशान आमच्या तुज्या येण्याक मुखार पळोवंक आनी सासणीक जिवितां तयार करूंक आशिर्वादीत जावं दी। हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। घेवया आमी आयचें पयलें वाचप जकारियाच्या पुस्तकांतलें वाचप। आवाज वर 9:9-10। सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार। पळय तुजो राई तुजेशी येता, तो नितीवोन आनी जैतेवोन, तो कालतो आनी गाडवार बसून येता। गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता। एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नास करतलो। झुजाचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो। ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतलें। हाचे अंतर्गीत कीर्तन 140:5 साम 145। देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गातां। हांव तुका महिमा दितां देवा म्हज्या राया, सदांकाल तुजें नांव हांव वाखाणटां। दिसान दीस तुका हांव दिनवासतां आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करतां। देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गातां। सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणीकायेन आनी प्रिती मोगान बोरलोलो। समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपल्या रसनेतें कणवळेन बोरलोलो। देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गातां। सर्वेस्परा तुवें रस लायन तें सगळें तुजी स्तुती गातलें। तुजे भक्त तुका दिनवासतले, तुजे राजवडकेची महिमा वाखाणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले। देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गातां। दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी, सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र। सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता, भागवल्ल्यांक तो नीट उबी करता। देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवीक गातां। सांत पावलून रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। आवाज 8:9-11-13। रोमन चॅप्टर 8 वर्स 9, 11-13। देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्रत्मेचे कुशे प्रमाणे जियेतात। आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय। तितलेंच न्हय, जेजू मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो। तर भावांनो, आमी रणी, पूण रक्त मांसाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे रणी न्हय। कित्याक रक्त मांसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मोरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्त मांसाच्या खोट्या कर्ण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात। सर्वेस्पराक जय जय। सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दन्या, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गुटू ल्हानांक तुवें उगाडल्याय। सर्वेस्पराक जय जय। शुभ वार्ता मातेवा प्रमाणे आवाज 11:25-30। त्यावेळी जेजू म्हणलो, बापा सर्गा संसाराच्या दन्या, जाणटे आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां। वै बापा,
तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट केल्या न्हू आनी वजन वयतले न्हू, आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हणजे जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाब, म्हजें वजें हाडू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आमकांय बोळ्या आनी कलत्या काळजाची जावंक आपोवणें दिता. अशी वचपां आमी थोडो वेळ नियाळया. हाचे पयलें वचप जकारियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जकारिया प्रवादी आमकां कळीत आसा एक कश्टां आंकांता वेळार, बुरवोसो सांडलेल्या वेळार इस्रायल परजा नेबुकदनेझर ह्या असिरियेच्या हातांत शिरकोवन ती थंय वळवळच्या वेळार आनी थंय तो तांकां बुरवोसो दिवन सुटका दिवच्या त्या एका काळार आयलोलो प्रवादी जकारिया. तुम्ही जकारियाच्या प्रवादान वाचची जाल्यार ताजो पुस्तक थंय झरुबाबेल म्हणलो एक राय आसता. त्या झरुबाबेलाक ताजे सकड सांगात्यांक आनी इस्रायल परजेक बंदडेक व्हेल्लो तो काळ. थंय तांव सुटका मेळोवन फाटी येवचो वेळ आनी फाटी येवन पळयतना थंय कितेंच आसना. म्हणजे देवाळ नाश जालां, वेदयो सकड फोड केल्यात. म्हणजे एक मरुभूमी, एक स्मशान बरी तो जागो जावन आसता. आनी थंय रावन झरुबाबेल हातबोग मारता, कशें साद जायत म्हाका हांगा देवाळ बांदूंक, कशें साद जायत त्यो फुटुल्ल्यो गेल्ल्यो वेदी परत बांदूंक, कशें साद जायत म्हाका लोकांचो भावार्थ परत्यान जिवाळ दवरूंक, कशें साद जायत सर्वेस्पर देवाची महिमा परत्यान म्हज्या लोकांक पळोवंक. आनी तवळ देव तुमी सोवा आवाजवर वाचल्यार कळटा, देव जकारियाक धाडटा आनी जकारियाक धाडन सांगता झरुबाबेलाक अशें सांग, तुवें रडचें म्हणना, तुवें विळाप करीचें म्हणना, बगार तुजो देव तुजे सवे आसतलो. आनी ताका भरोसो दिवन सांग म्हणटा, तुका जैत लाभतलें तुज्या सक्ते वरवीं न्हय, तुज्या बोळा वरवीं न्हय, या तुज्या बोळा वरवीं न्हय, या तुज्या युक्ते वरवीं न्हय, या तुज्या कडेन आसा पयशे वरवीं न्हय. अडचण्यो गुड्या दोंगरा बरी आसल्यारय हांव नाश करतलो आनी हांव तुका जैत दितलो म्हज्या आत्म्याच्या बोळान. पळया, आज ते आत्म्याचें बोळ जेजू बोळ्यान कलत्या काळजाचो तसलो आत्मो आमचे थंय आसा. थोड मात्र आमी जैतेवून जावंक साद, आमच्या भितर स्वार्थ या इगो आसत जाल्यार आमी जैतेवून जावंक साद ना. सबार पोटी आमच्या जिवितान आमी पडता जावं आमी व्हडल्या व्हडल्या कामार आसां, पोजिशनार आसां, आमचे कडेन पयशे आसात, आमकां एक अधिकार आसा या मट्ट आसा जावं पुरो, हे सकट खंयच्याय आमच्या साल्वासावाक गरजे पडना जर तर कलत्या काळीज आमचे थंय ना जाल्यार. देव झरुबाबेलाक कलतो जावंक शिकयता, कलतो जाल्लो वर्तो जातलो म्हणून जेजून सांगलें आसा आमच्या स्नानदातार जुवांशान सांगताना. तर आज जकारियाचो नवो आवाजवर कितें सांगता, पण हांगा भरोसो दिता. वस्सू बरोवसो आमकां रियेक वाचपां आमकां बरोवसो दितात. आमी बरोवसो सांडून जिवची परजा जावंक नजो. पयस आमकां बरोवसो दिता. आमच्या ती अस्कत काय आसा जावंक पुरो, पूण आमी सोम्या सांगाता सोमकोंक आसा. मागण्याद्वारे भावार्थाद्वारे आमचें जिवीत घट करूंक आसा, दृढ करूंक आसा, बांदून हाडूंक आसा. त्या खातीर जकारियाच्या पुस्तकांतलें वाचप सांगता,
सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर हे प्रवादान. जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. तू कितें कर? उल्हास कर, संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता. म्हणजे सोमी तुजेशी येता, देव तुजेशी येता, सर्वेस्पर तो तुजेशी येता. तो नितीवंत आणि जैतेवंत. आमचो देव नितीवंत, तो जैतेवंत. जेजू नितीवंत आणि जैतेवंत. तो खालतो आणि गाडवार बसून येता. कोणा विशयी सांगता पळया? आम्ही लुकाच्या वांजेलांत वाचता, या माथेवाच्या वांजेलांत वाचता, जेजू गाडवार बसून येता. ओसाना ओसाना ताका म्हणटात. तो खालतो आणि गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता. एफ्रेमाचे रथ आणि जेरुसलेमाचे घोडे तो नास करतलो. झुजाचे दोणू तो मोडतलो आणि राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आणि युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले. अबळे तुजो राय बोळेपणी तुजेशी येता. तर आमचो देव खालतो, आमचो देव बोळो, आमचो देव दुलोब काळजाचो. तेच तो आमकां उगडापें करता आयच्या वांजेलांत. तर अंतर्गीत 145 आमकां सांगता, देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काल तुज्या नांवाची वडवीक गाता. आमकां देवान रचलें तेजी स्तुती गावंक, ताज्या नांवाची वडवीक आमी गाता आसतना आमकां आशिर्वाद. आनी हांगाची चरण आमकां सांगतात, हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया, सदां काल तुजें नांव हांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. वय हांव तुका महिमा दिता, तुका हांव वाखाणटा, तुका हांव दिन वाचता, तुज्या नांवाची हांव स्तुती करता. तर आमी देवाच्या नांवाची स्तुती करूया, देवाक वाखाणुया, होगळाप दिवया. दुसरें चरण सांगता, सोमी कोण तो? दयाळ आनी काकुळदार. इज मर्सीफुल अँड कंपॅशनेट. सोंसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो, पेशन्स, अँड इज फुल ऑफ लव. सो मेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपल्या रचने कणवळ्यान भरलोलो. तर आमचो देव रागार जसो देव न्हय. कीर्तन 103 आमकां सांगता, तो तुमचे सदांच रागार रावना, तो बक्षिता, तो गूण करता. सो सोमी दयाळ, सोमी काकुळदार, सोंसणीकायेन भरलोलो, प्रिती मोगान भरलोलो, सोमेस्तांक तो बरो आनी आमचे थंय कणवळ्यान भरलोलो. पळया एका चरणान सोम्या विशयान, देवा विशयान कितले आमकां माहीत मेळटा. तिसरें चरण आमकां सांगता, सर्वेस्परा तुवें रस लायन तें सगळ्यांक तुजी स्तुती गायतलें. ताका तर म्हणटा, सगळी सृष्टी तुजी स्तुती गायता. सर्व सृष्टीकडे स्तुती हाडिरी. तुझे भक्त तुका दिन वाचतले, तुज्या राजवटकेची महिमा वाखाणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले, तुज्या राजवटकेची महिमा वाखाणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. कित्याक तुवें रस लायन, त्या खातीर तुका ते उपकारी मनान अर्गां दितले आनी तुजें नांव वाखाणतले, नावाडतले. आनी सर्वेस्पर कोण? दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. आमी बेविश्वासी जाल्यार सर्वेस्पर सदां विश्वासी. ताजें उतर तो पळटा, सल्लो तो मोडिना. सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. तो कितेंय करता त्या मोगान करता. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता, म्हणजे तो वयर उबारता. भागवल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. वय म्हणजे सर्वेस्पर आमकां गूण करता, नोवीं करता. किर्तन आमी परत परत वाचया आनी हे किर्तनाचे आशिर्वाद जोडून घेवया. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळचे जाल्यार सान पावलो रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत कशें सांगता पळया. आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमांसाच्या कोट्याकोरण्यांचो नाश करशा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. पळया, आत्म्या वरवीं. कोण आत्म्या वरवीं? पवित्र आत्म्या वरवीं. तुमच्या कोट्याकोरण्यांचो, रक्तमांसाच्या कोट्याकोरण्यांचो. हांगा आमकां दोस्तात खंयच्यो? रक्तमांसाच्यो कोरण्यो, वडण्यो, कामुकपण, अश्लीलपण. आमी सबार आतां रेवड घाला. ब्लू फिल्मां, सीडी असल्या सकड कामुकपणाची आमकां रेवड घाला. थंयतून भायर येवंक जायना.
त्या खातीर आज तो सांगता पळय, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मांसाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही, बघार पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जी येतात. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही. जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही. आणि तशेंच तितलेंच न्ही, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देश तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. पण तुमच्यो कुडी तो नव्या जिवान भरतलो. आमचो देव आमकां जीव दिता, नवो जीव दिता. तर बाबांनो, आमी रणी कोणाक कित्याक? पूण रक्ता मांसाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाक रणी न्ही, आमी आत्म्या प्रमाणे जिवंक रणी. कित्याक रक्ता मांसाच्या प्रमाणे जी येशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पण रक्ता मांसाच्यो ओडण्यो तुमी मरतल्यात म्हळ्यार अर्थ कितें? समाधान होगडावन घेतल्यात. आज कितलेशे जाणांक पयशे आसात समाधान ना, कुटुंब आसा समाधान ना, घरदार सक्कड आसा, बंगलो कार हे सक्कड आसा, वस्तू आसात, पूण समाधान ना. कित्याक रक्ता मांसाच्या प्रमाणे जी येशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. केवळ वस्तू खातीर संवसारा खातीर आमी जियेना, आमच्या सासणीक जिविता खातीर आमी जियेता. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्ता मांसाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशा जाल्यार आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कोट्या करण्याचो आमी नाश करूंक आसा. आज सगळ्या संवसारान तुमी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, बोरेपणा वरनू कोटेपण सोडलां, आबलेसपण सोडलां, स्वार्थ सोडला, कामातुराय सोडल्या, अहंकार राजवड चलोवचे बरी आमकां भोगता दिसता. सबारपोटी आमच्यो मती आमच्या जिवांनी अशे ह्या वडण्यांत शिरकोन कश्ट ते आसा. पूण देव आमच्या पक्षान आसा. ताणें त्याच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या खातीर दिला. तो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता सदांकाळ तो आसतलो, तो चलयतलो. त्या खातीर आमी आत्म्या प्रमाणे जियेवया. आत्मो आमकां चलयता. तुमी 8 आवासवर रोमांकारांक सगळो वाचा, थंय सांगता पळया आमकां पवित्र आत्मो चलयता. ही कुडस्कत वय, पूण देवान आमकां ताजो पवित्र आत्मो दिला आनी हो पवित्र आत्मो आमकां स्वताच्या उजवाडाच्या वाट्यान चलयता आनी आशिर्वादीत करता. तर ही पवित्र आत्मे आमचे थंय देवून आमकां बोडवून कर म्हूण आमी मागया. आनी सदांच सकाळी 20-30 फावटी सुमिया जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर. ह्या पवित्र आत्म्या म्हजे थंय देवून लॉर्ड जीसस फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, ऑर ओ होली स्पिरिट कम एंड फिल मी म्हूण आमी भावार्थान बोळान आमी मागया. सर्वेस्पर आमकां आशिर्वादीत करतलो. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालचें जाल्यार माथेव वांजेल 11 25 तावन आमकां 30 पर्यंत अशें सांगता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. आमच्या देवाची सोडवण पळया. ल्हानांतल्या ल्हान परजेक इस्रायल परजेक देवान विसलें. तांचो देवान मोग केलो. देवाक व्हड संगत्यो गरजेच्यो न्ही, ल्हान संगत्यो, ल्हान विशय. त्या खातीर एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स न्ही. मदर तेरेसा म्हणटाली, देवान म्हाका एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स करूंक, ह्या म्हज्या सत्तेच्यो वर्त्यो करूंक देवान आपोवंक ना. देवान म्हाका ल्हान संगत्यो मोगान करूंक. वॉट एवर यू डू ऑर्डिनरी थिंग्स, डू इट इन लव. खंय मोग ना पावलान सांगल्या बरी, किणकिणच्या वाटल्या बरी जातले आमी, ह्या आवाज नातलेल्या बरी जातले हांव. पूण हांगा सांगता, बापाक जेजू अर्गां दिता. कित्याक जेजूचे मिसांव जेजून आरंभ केला लोकां मदें, आनी ते कोणा दंड जातल्या मदें, कश्ट जातल्या मदें, पिडे शिडेत आसल्या मदें, पातक्या मदें, समाजांत तांचे म्हणलें कोणूच नात. आज तुमी एक वर्ग ह्या समाजांत ते पळयतात, दे आर रिजेक्टेड बाय इवन गव्हर्मेंट, सरकारांत हांव न्हू, इवन आमच्या तवली जावंक पुरो, आमी थंय देवोंक ना. आनी तसले एक चॅलेंजींग मिसांव आमकां हर एकल्यांक आसा. त्या खातीर गरज माता जावंक पुरो आमचे सोशियल वर्क संस्थे आसात, आमचे विविध नमूनेन आमी कशें त्या लोकांक पावोवचे ते आमी पळयते आसा. ते आमचे मिसांव.
कित्याक अजूनय कितलेय मिसां आमी केला आनीकी लोक दुबळो या आनीकी तो कश्ट असो आसा. त्या खातीर विविध नमुन्याचे मिसां पवित्र सभेंत सबार जावं पुरो समाज सेवक या पवित्र सभेत न्हू या आमचे NGO नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन करते आसात. सबार जाणांक एक अनुभव जोडून मोगान ते करते आसात. त्या खातीर हांगा जेजू सांगता ह्यो संगती तुवें जाणट्यांक न्हय ल्हानांक उगडाप्यो केल्याय. हाजो पळय व्हडले व्हडले बुदवंकाय असल्यांक न्हय ल्हानांक त्यो उगडाप्यो जावन घर घालिता ही तुजी खुशी जावन आसली. आनी आतां बापान कितें केलां म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात. पण जेजू सांगता बापान म्हज्या अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना. कित्याक बाप तो सगळी महिमा बापाक दिता, सर्वेस्पर देवाक दिता. सर्वेस्पर देव आसल्यान पूत ह्या संवसाराक आयला. त्या खातीर पळय जेजूचो मोग बापा थंय आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडाप्यो करून खुशी वेल्या ताचे शिवाय पुता शिवाय आनी जाका पळय रिवील्ड सावलाक उगडापे केले, अगस्तिनाक उगडापे जालें आनी अशें सबार संता भक्तांक ताणें उगडापे केलें. आज जावं आमी सबार क्रिस्तांव आसा कितल्या जाणांक उगडापे जाला, आमकां अनुभव जाला. म्हणून आमी सबार ह्या जाका आसा रिलिजियस आसा. कितलीशीं जाणां आमी पुताक वळखता, बापाक वळखता न्हय. आमचें जिवीत चलता हे एटिट्यूड आमी कातोलीक खावो पिवो माच्या कोरो चलता, कार पिये गंमात मार चलता अशें दीस येतात म्हणल्यार एटिट्यूड आसूंक नजो. त्या खातीर पळय जेजू कितलीं उतरां सांगता तो सुवित्र रितीन म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, तुमच्या अधीन कितेंय ना. तर म्हज्या अधीन तुमी येया म्हळ्यार कितें, म्हज्या मोगाक तुमी येया, म्हजी कृपा तुमी अनुभव सोडतल्यात. संवसार दिवचे बरी शांती समाधान हांव तुमकां दिना, हांव तुमकां म्हजें समाधान सोडून येता. पण मिसाच्या वेळार आमी उतर म्हणटा जेजू सांगलें जुवांच्या वांजेलान तें उतर आनी पुता शिवाय पण थ्रू जीसस वी गो टू द फादर. पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करून खुशी वेल्या, जाका पुतान उगडापे करून खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. तर जेजून खुशी करूंक जाय. आज आमी देवाक अर्घ घाली जाय. हांव म्हज्या जिवितान हांव देवाक अर्घ घालिता. कित्याक एका स्कत कितेंच कळीत नासलो याजाक जावन आसतना ताणें म्हाका उगडापे केले देवाचे उतर आनी देवाचे उतराद्वारे हांव स्वता परगड करूंक. त्या खातीर हांवें केदार सांगच्या क्रेडीट फादर फ्रँकलिनाक न्हय, खंयच्याय प्रवाचकाक न्हय, तें क्रेडीट देवाक. देवान दिल्ले वरवीं आज तुमकां युट्यूबार चॅनल कित्याक थोडे फावटी हांवें दिनासतना हांव चमचींचें आसा. पूण देव सोडना, भितर एक उजो तूं उलय, तुवें वचपां सांग. सबार दिसा पयलें प्रेरायण जालें आयताराच्या मिसाक आमचो लोक तयाराय करन वचोली. वही मोगाच्या भाव भयणीनो, जाका पुतान उगडापे करून खुशी वेल्या शिवाय ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हा जेजू आमकां ह्या वाचपाद्वारे हे आमकां पवित्र सभेद्वारे उगडापे करता. ही सदां आमी समजून घेता आसतना आमचो अहंकार बनपस बंदोड्यो आत्म्या प्रमाणे जियेतना रक्ता मांसाच्या ओडण्याक आमी बली जायना. आमच्या सलवासावाच्या वाट्यान आमी चमकता. आनी जेजू निमाणी उतरां सांगता. जेजू सांगता ये ह्या म्हजे सरशी, कम टू मी. सोलोलाय गी, नाचतांच्या वाट्यार आसाय गी, रिणांत आसाय गी, सगळ्या होगडायलाय गी, ये म्हजे सरशी. ये जेजू थंय तूं ये, तुजें काळीज जेजूक दिवंक ये, तुका सांबाळून व्हरचो देव जावन आसा. वय तो सांबाळून व्हरता. ये जेजू सरशी. सोमेस कोण कश्ट तेल्या न्हू, पण आज कश्ट आसा सवार नमणेचे, कुडीची मोतीची जाग्याची अडचण, कामाची अडचण, कश्ट आसात. कोणी आमकां स्विकार करना. ह्या वेळार वजन वयतले न्हू, आज वजन आसा म्हज्या भितर, भार आसा, जो तें टेन्शन, तें आंकान, तें वत्तड कोणाक सांगो जायना, डिप्रेशन, एंजायटी हॅव. म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशय दितलो. आय विल गिव यू रेस्ट, द बेस्ट रेस्ट दॅट गॉड गिव्स. आज आमी थोड्या फावटी रिसॉर्टाक येता, थोड्या फावटी आमी भोंवडेक येता, वसा नाका म्हणना हांव.
जावं बरोबर गल्फांत आसतना तुमी विकेंडाक सांगाता मेळोन एक केळगी या दाकुटमा सांगाता मेळोन या युरोपांत आनी सदांच हांव येताना म्हज्या भावा सांगाता हांव थोडे फावटी रिसॉर्टान बरो रावोंक आनी आपूण कॉटेजांत आपूण व्हरतलो. एक संतोष ते एक संतोष आनंद एक 2-3 दीस. पूण हो 2-3 दीस मात्र परमनंट ना, दुसरेच कामाक वचचे. पूण सदांकार तुमचे आनंद आसचे. कित्याक म्हळ्यार तो आनंद सदां आसचे जाल्यार जिसूक धरून रावा. त्या खातीर कश्ट येतले न्हू, वाजून वयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दिता. सुमेसो विशय आमी घेवया. म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया, म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. हांवें तुमकां ही सगळी शिकोवण दिल्या, म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजो असो. हांव कठीण काळजो असो न्ही, हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजो असो. तुमकां समाधान मेळटलें. आज आनंदा खातीर समाधाना खातीर लोक खंयच्या दोंगराक येतात. जेजू थंय आमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाडूं. तर जेजू सांगता आमचें वजें हाडूं जाता. पातकाचें वजें, आमचो भार, कश्ट, आंकांत, पिडा शिडा तो निश्क्रीय करता. आमचे काळजी ताच्या काळजा सारकें जावं दी. आमी बरोवशान जियोया. ही सुवार्थ आमकां गोड करून दी. पिडे शिडेत हांव सुडका जोडून दी म्हण हांव मागता. सर्वेस्पर बापा तुका अर्घ वगडापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयुष्य दिसा हांवें प्रगट केली सुवार्थ आमच्या परजेक आशिर्वाद बेसा हांव फेकोण हाडूं दी, सुडका हाडूं दी, अभिषेक करून दी. जें कितें उणें पडलां भरती करून दिवं दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान सरोनकर बनपस बंदोडे बांदून म्हणून पडाडयता. जी कोण अशांतीत ना समाधान आसा तांकां समाधान दी जेजू. पिडे शिडेंत, डिप्रेशनांत वजें वोवन घेवन आसा सगळ्यांचें वजें हाडूं कर. जेजू क्रिस्ताच्या नंकर बनपस बंदोड बांदून म्हणून पडोडयता. टच टच हील देम फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुडका. सर पदवेदार देव बाप, पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बाबू फ्रँकलिन सोजो शोमोगा देसी सर म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा आनी जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी मुखार करा. देव बरें करूं.